हॅलो फ्रेंड्स आणि परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार आमच्या ह्या एपिसोडान युवापंथी एपिसोड नंबर 3 आणि प्रोग्राम सुरू करच्या पयलीं सदांच्या भशेन द क्रेझियस्ट न्यूज ऑफ द वीक आणि न्यूज अशी आसा नोज टायपिस्ट सेट्स वर्ल्ड रेकॉर्ड फॉर स्पीड. सारकें आयकलें तुमी. आता हे कशें शक्य आसा हे म्हाका सुद्दां भरपूर अजापाची गोष्ट आशिल्ली पूण मोहम्मद खुर्शीद हुसेन 23 वर्साचो हो भुरगो हांणी वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो वर्ल्ड फास्टस्ट नोज टायपिस्ट. नाक पूण कशें कितें केलें काय हे हाजो जाप म्हाका हो व्हिडिओ पयल्या उपरांत नक्की गावलो. अरे बाबा हे नाकशें घुसपयता रे. अरे अच्छा टायप करता. वा हेच घरा कडेन शिकयलें तुका. हा अरे वा वर्ल्ड रिकॉर्ड. वाह 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 वाह. नाक कटने से बचा ली भैया तूने. आमचे नाका थंयसर आमी घालपाक जायना पूण जाय थंयसर अवश्य घालपाक जाय आणि असो वर्ल्ड रिकॉर्ड जर जायत जाल्यार अवश्य घालपाक जाय. पूण कशें रे. टिक 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 टिक. वा क्या बात आहे. ताणी कितें टायप केलें तुमकां सांगता. Guinness World Record have challenged me to type this sentence using my nose in the fastest time. हे तेणी सेंटेन्स टायप केलें in just 47.44 seconds. ताळयो 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 ताळयो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि एक म्हत्वाची गजाल हातूर आसा की ताणी हो वर्ल्ड रेकॉर्ड तोडलो कोणाचो सांगता तुमकां. आमचे इंडियेंतलेच एका नीता ह्या चलयेन हो वर्ल्ड रेकॉर्ड हेज्या पयलीं केल्लो आणि ताणी एक सेंटेन्स टायप केल्लें in 1 minute 33 seconds. क्या बात आहे. म्हणजे आमचे इंडियन जे आसा पळय तांकां दुसऱ्यांच्या गजालींनी नाक घालपाचें भरपूर खूप हौस आसा हे ह्या गोश्टी वयल्यान आमकां कळून चुकता. पूण फ्रेंड्स आनी एक गजाल जी भरपूर इंट्रस्टींग आसा की मोहम्मद खुर्शीद जाणी हो रेकॉर्ड केला तो म्हणटा की हाज्या फुडें सुद्दां आपूण म्हाजो रेकॉर्ड तोडपाक सोदतलो. म्हणजे मनीस कितली आशा आसता मनशाक की हाज्या वयल्यान कळटा न्ही. काय ना पूण बरी गजाली आपूण आशा करपाक जाय आनी आपलोच रेकॉर्ड तोडून परत आनी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाक जाय. ओके फ्रेंड्स आणि आम्ही सुरू करूया सद्याक आयचो एपिसोड युवापंथी. आणि ह्या विकाक खंयच्या कॉलेजीन गेल्लो ते बीन तुमकां सांगता. कितें क्वेश्चन विचारलो ते सांगता तुका. ह्या विकाक गेल्लो आल्तीन डेम्पो कॉलेजीन आणि क्वेश्चन आशिल्लो म्हाजो भरपूर सिंपल. आमचे गोंयचे गव्हर्नर कोण अँड दी करेक्ट आन्सर इज मृदुला सिन्हा सद्याक. पूण हो क्वेश्चन मातसो कन्फ्युजींग म्हणजे खुबशे गव्हर्नर हालीं जावन गेले सो कन्फ्युजींग जावपाक शकता. ते खातीर एक बॅकअप क्वेश्चन हांवें दवरलेलो. म्हणजे गेल्या वर्सा 2013 कोण गव्हर्नर आशिल्लो. इट्स भरतवीर वांशू. सो हो आन्सर म्हाका जाय आशिल्लो पूण कितें इंट्रस्टींग आन्सर गावले आमकां ते तुमी पळयात. प्लस आनी कांय क्वेश्चन विचारले आमचे गोंयचेरूच म्हळ्यार गोंयचो पावर मिनिस्टर एज यू नो मिलिंद नायक इज दी आन्सर. ताचे नंतर आमचो गोंयचो मायनिंग मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आनी ट्युरिजम मिनिस्टर त्या जाणांक हो सुद्दां प्रश्न विचारला हांवें. ट्युरिजम मिनिस्टर कोण दिलीप पर्रीकर इज दी करेक्ट आन्सर. आतां हाजेर आमकां कितें कितें इंट्रस्टींग आन्सर गावले आसतले न्ही खरें सांगता तुमी चिंतू सुद्दां शकना. सो प्लीज पळयात हो एपिसोड आणि नक्की म्हाका फीडबॅक दियात. आमचो ईमेल आयडी कितें आसा थोड्या वेळान तुमकां सांगता. लेडीज एंड जेंटलमॅन परतून एक फावट युवापंथी हो प्रोग्राम घेवन हांव आयला एका कॉलेजीन. येस हांव आसा पणजे आल्तीन डेम्पो कॉलेजीन आणि जायती मजा मस्ती सद्याक घेवपाची आसा. म्हाज्या कडेन कांय भुरग्यांक हांगासर आसा. हाय हाय हाय. तुजें नांव कितें. जयपाल माडा. जयपाल. जयपाल म्हाका सांग तूं सगळ्यान पयलीं फिल्म्स बीन पळयता मरे. ओके. सो फिल्मान इंट्रस्ट आसा. फिल्मान ना म्हाका फिल्म्स पळोवपाक आवडटा. काम करपाक आवडटा ना. ओके. तूं तुज्या नेशन म्हणजे आमचें जें भारत आसा ताका मोग करता. कितलो कितलो म्हणल्यार करता सांगूंक शकना. ओके. कांय जनरल नॉलेज तुका क्वेश्चन हांव विचारता आमच्या गोंयच्या बद्दलूच. सो गोंयान तूं शिकता हांगासर. म्हाका सांग गोंयचो आमचो सद्याचो गव्हर्नर कोण. म्हाका सांग आमच्या गव्हर्नर कोण. हांव याद ना. खबर आसा मात याद ना इतलें. आदी म्हाका सांग आमच्या गोंयचो गव्हर्नर आसा पळय ताचें नांव कितें. प्रेजेंट खबर ना. पास्ट फॉर्मर गव्हर्नर खबर आसा. वांशू. नांव तेजें. वांशू. फूल नांव शूरवीर वांशू सामने. शूरवीर वांशू. दॅट्स रायट. शूरवीर वांशू. म्हाका दिसता ही पदवी तुवेंच ताका दिल्या. शूरवीर वांशू. आमच्या गोंयचो गव्हर्नर कोण. गव्हर्नर नो आयडिया. आमच्या गोंयचो गव्हर्नर चेंज जाला न्हू. गव्हर्नर हालींच चेंज जाला. लेडी आसा कोण तरी बट नांव खबर ना म्हाका. ओके. सिंधू. ओके. सिंधू. आय डोंट नो. जस्ट गेस. पंजाब सिंधू गुजरात मराठा.
ओके गेल्या वर्सा कोण आशिल्लो खबर आसा? धरमवीर वांचू. धरमवीर वांचू. आमच्या गोंयचो गव्हर्नर. मुद्दुला सिन्हा अशें कितें. गोंयचो गव्हर्नर कोण? गव्हर्नर खबर ना का लास्ट इयर कोण आशिल्लो? खबर ना काय खबर ना ओके एक्स गव्हर्नर म्हणजे 2013 कोण आशिल्लो? हालीं खुबशे चेंज जाल्या पूण 13 कोण आशिल्लो? दिगंबर कामत. दिगंबर कामत. आमच्या गोंयचो गव्हर्नर कोण? We don't know. I know it was Vanchu, but it's changed, I think. I don't know. लास्ट आता पयलीं आला तो खबर आहा वांचू. डू यू नो द गव्हर्नर ऑफ गोवा? Yeah. Who? Governor Mridula Sinha. It's a female, but I don't know the name. लास्ट इयर्स गव्हर्नर? भरतवीर वांचू. गोंयचो गव्हर्नर कोण? New Ila Gondere. गव्हर्नर ऑफ गोवा? No idea. गव्हर्नर ऑफ गोवा. गव्हर्नर ऑफ गोवा? I don't know. वेट. Country. आता न्यू जाला. This lady, just now I read, but forgot. काय आमी भुरग्यां कडेन उलयतात, काय बरे आन्सर्स गावतात आमकां हांगासर, काय फनी आन्सर्स गावतात. एज यू ऑल नो इट्स ऑल अबाउट युवा पंथी. ओके फ्रेंड, तुजें नांव? इर्शाद. इर्शाद. इर्शाद खंय रावता तूं? म्हापशा. कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची? म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. बरं तूं मिनिस्टर कोण तुमचो? फ्रांसीस डिसोजा. बाबूश म्हणटा तो एरिया. बाबूश म्हणटा. आमच्या गोंयचो पावर मिनिस्टर कोण? ओके मनोहर पर्रिकर आसतलो. आमच्या गोंयचो पावर मिनिस्टर कोण खबर आसा तुका? ना. सोडून घाल. हे आमचे यूथ आयज कालच्या खरें सांगता इतले बरे आन्सर म्हाका दिता की तांकां डायरेक्ट सांगता खबर ना म्हणून. ओके एक सिंपल क्वेश्चन तुका विचारता. मनोहर पर्रीकर इज दी CM ऑफ गोवा. ताजे कडेन एड्युकेशन मिनिस्टरूय तो आसा, तुका खबर आसा हय मरे. तशेंच फायनान्स मिनिस्टरूय आसा तो. सो म्हाका एक सांग, आमच्या गोंयचो मायनींग मिनिस्टर कोण? म्हाका पॉलिटिक्सा वयल्यान कांय खबर ना, हांवें तुका पयलींच सांगलां. पावर मिनिस्टर ना. आणि मायनींग मिनिस्टर खबर आसा? मायनिंग मिनिस्टर सुदीन ढवळकर. सुदीन ढवळकर मायनींग मिनिस्टर. हा ना खबर ना. सो म्हाका सांग, आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्सा बद्दल तुका खबर आसा? थोडं इंटरेस्ट. थोडे खबर आसा. ओके म्हाका एक सांग, आमच्या गोंयचो पावर मिनिस्टर कोण? मिलिंद नायक. एज यू नो की आमच्या गोंयचो CM मनोहर पर्रीकर आसा. ताजे कडेन एड्युकेशन मिनिस्ट्री आसा, देन फायनान्स मिनिस्ट्री आसा. सो म्हाका एक सांग, मायनींग मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसा? पर्रिकर. खबर तूं? श्योर. पावर मिनिस्टर ऑफ गोवा कोण? नो आयडिया अबाउट दॅट. ओके एज यू नो आमच्या गोंयचो CM कोण? मनोहर पर्रिकर. ताजे कडेन एड्युकेशन मिनिस्ट्री आसा. तुका खबर आसा की फायनान्स मिनिस्ट्री ताजे कडेन आसा. सो आमच्या गोंयचो मायनींग मिनिस्टर कोण? नो आयडिया. आमच्या गोंयच्या बद्दल खबर आसा मरे तुका? आमच्या गोंयचो CM कोण? मनोहर पर्रिकर. वाव. ओके सो एक सिंपल क्वेश्चन विचारता. आमच्या गोंयचे पावर मिनिस्टर कोण? गोयचे पावर मिनिस्टर आय थिंक मनोहर पर्रिकर. पावर मिनिस्टर कोण गोंयचो? पावर मिनिस्टर ही इज ओनली. ओके पावर मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर न्ही. बट तुका खबर मनोहर पर्रीकरा कडेन एड्युकेशन मिनिस्ट्री आसा, फायनान्स मिनिस्ट्री आसा. म्हाका एक सांग, आमच्या गोंयची मायनींग मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसा? मायनींग मिनिस्टर कोण? मायनिंग खबर ना. पावर मिनिस्टर गोंयचो कोण? अनंत ना कोण? अनंत शेट. आमच्या गोंयचो मायनींग मिनिस्टर कोण? मायनिंग मिनिस्टर अशें टर्म नसता अशें दिसता.
आसता हां आसता मायनिंग मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसा मायनींग CM हाडे ते फायनान्सान येता अशें गोंयचो पावर मिनिस्टर कोण पावर मिनिस्टर काय चीफ मिनिस्टर पावर मिनिस्टर पावर मिनिस्टर खबर ना चीफ मिनिस्टर तो खबर आहा इलेक्ट्रिसिटी उडयतना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट करता तें सारकें तुजें तुका डायरेक्ट मिनिस्टराक कॉल करूंक वयचा ना ओके म्हाका एक सांग आमच्या गोंयचो CM पर्रीकर तुका खबर आसा ताजे कडेन एड्युकेशन मिनिस्ट्री आसा प्लस फायनान्स मिनिस्ट्री आसा मायनींग डिपार्टमेंट मायनींग मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसा मायनींग मिनिस्ट्री एक्चुअली ती CMा कडेन आसूंक जाय न्हू आसता न्हू तशें कांय ना डिफरंट मिनिस्टर आसता जो तशें कांय ना सिरियसली खबर ना आयकूंक येना आमच्या गोंयचो पावर मिनिस्टर कोण प्लीज फ्रॉम कोण मिलिंद नाईक CM खबर आसा मरे हांगा रावता तो हांगा ते फाटल्यान मनोहर पर्रीकर ओके ताजे कडेन एड्युकेशन मिनिस्ट्री आसा खबर आसा तुका प्लस फायनान्स मिनिस्ट्री आसा मायनींग मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसा तेजेच कडेन आसा शुअर तूं ओके म्हाका एक सांग गोंयचो पावर मिनिस्टर कोण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आसतलो कोण CM तरी खबर आसा गोंयचो पर्रीकर नांव कितें मोहनर पर्रीकर मोहनर आमच्या गोंयचो पावर मिनिस्टर कोण I don't know. यू नो द CM ऑफ गोवा Yeah, Manohar Parrikar. एड्युकेशन मिनिस्ट्री अँड फायनान्स मिनिस्ट्री मनोहर पर्रीकर कडेन आसा खबर आसा मायनींग मिनिस्टर कोण गोंयचो Same, I guess. इट्स करेक्ट ऑर रॉंग Yeah, I think so. हाय फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट युवा पंथी आणि आम्ही सध्या काय क्वेश्चन विचारता तुमचे नाव Saishri. ओके आमचे गोंयचो पावर मिनिस्टर I don't know. ओके CM खबर आसा कोण तो Yeah. हो Manohar Parrikar. मनोहर पर्रीकरा कडेन एड्युकेशन मिनिस्ट्री आसा प्लस फायनान्स मिनिस्ट्री आसा खबर आसा मायनींग मिनिस्टर कोण आमचो गोंयचो ट्युरिजम मिनिस्टर खबर आसा No. पावर मिनिस्टर कोण आमचे गोंयचो गोंयचो CM Manohar Parrikar. ताजे कडेन एड्युकेशन मिनिस्ट्री आसा देन फायनान्स मिनिस्ट्री आसा खबर आसतली तुका पावर मिनिस्टर कोण गोंयचो सॉरी मायनींग मिनिस्टर कोण I don't know. मायनींग मिनिस्टर I really don't know. ओके tourism minister tell me the power minister of Goa Power Minister. Milind Naik. that's right okay who is the CM of Goa Manohar Parrikar. sure Yeah. Yeah. not Digambar Kamath No. okay as you know Parrikar is holding education ministry finance ministry okay tell me mining minister of Goa Parrikar. sure Yeah. not Parrikar Yeah. tourism minister I don't know. tourism minister Yeah. Arun Desai. Arun Desai is the tourism minister of Goa Transport, I think. transport minister is Arun Desai. Tell me the power minister of Goa who is the mining minister of Goa I don't know. कोण आसतलो दिसता तुका I don't know. tourism minister It's Parulekar. I don't know the name, but I know the surname. I just know it's Parulekar. I don't know the first name of him. power minister of Goa Is it Dayanand Mandrekar or something? power minister of Goa I don't know. I don't know. Anand Mandrekar is the power minister okay you know the CM of Goa Yes. who Manohar Parrikar.